काल आमी पयल्या वाचपांत आख्ख्या इस्रायल राज्याचे दोन वांटे जाले. उत्तरेच्या वांट्याक इस्रायल आनी दक्षिणेच्या वांट्याक जुदा अशें नांव पडलें. आनी उत्तरेचो राजा जेरोबोआम जालो आनी दक्षिणेचो राजा रेहोबोआम जालो. आयच्या वाचपांत आमी कितें आयकलें? जेरोबोआम हो आतां उत्तरेचो राजा. तो आतां चिंतूंक पडलो, इतले दीस हो म्हजो लोक दक्षिणेक वेतालो, जेरुजल्याक वेतालो आनी थंयसर देवाक मनजाती भेटयतालो. पूण आतां ते जर थंय गेले मागीर रेहोबोआम म्हाका जेवेशी मारतलो. देखून तो कितें करता? तो भांगाराची 2 वासरां तयार करता आनी बेथेल आनी दान गांवांनी दवरता आनी लोकांक म्हणटा, हे तुमचे देव, हांकां नमस्कार करात. आनी फुडें तो थंय मंदिरां उबारता आनी मंदिरांत सेवा करूंक लेवीत कुळयेचे न्हय आसल्या याजकांक नेमता. जुदेवांचे परंपरे प्रमाणे 12 कुळयो. त्या 12 कुळयां भितर लेविताच्या कुळयांच्या दादल्यांक मात्र याजक जावंक जातालें, दुसऱ्यांनी जावंक जायनासलें. हो नेम हो कायदो जेरोबोआम मोडटा आनी पातक करता. आनी अशें एका पथकांतल्यान दुसऱ्या पथकाक तो पडत गेलो. जेरोबोआमाची स्थिती आमचीय जाता. जेन्ना आमचे लागीं दुडू चड जातात, कोणा लागीं जावं, पाद्री कडेन जावं, माद्री कडेन जावं, लोकां कडेन जावं, दुडू चड जातात, भाटां बेसां चड जातात, भांगार चड जाता, पदवी चड जाता, तेन्ना ती मनशां देवाथावन कुशीन सरतात. तांकां देवाची गरज दिसना. तांकां दिसता हें सगळें आमच्या कडेन आसा, आमकां देव कित्याक जाय. पूण ती देवाथावन जितली कुशीन सरतात तितली ती आपलोच फोंड खणटात आनी त्या फोंडांत पडत वेतात. तर हाका उपाय कितें? कितलें आमकां गरजेचें तितलेंच आमचे कडेन आसूंक जाय. चड दुबळीकाय बरी न्हय. कित्याक सगळ्यांक जेवंक खावंक जाय, न्हेसूंक कपडे जाय, रावूंक हें घर जाय, हें काम जाय. गरजेच्यो वस्तू सगळ्यां कडेन आसूंकूच जाय. चड ग्रेस्तकाय बरी न्हय. चड ग्रेस्तकाय जाल्यार जेरोबोआमाक कितें जालें, सोलोमोनाक कितें जालें तुमी आयकलें ह्या दिसांनी. तीच गत आमची जातली. तर कितें करूंक जाय? आमी वांटूंक जाय. पूण आमी तें करूंक तयार ना. हें म्हजें, हें आमचें अशें पटलून धरून आमी बसता. जशें कितें मरतना आमी सगळें व्हरतले हांव ना न्ही. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत पळया, जेजून कितें केलें? ताणें लोकांचे हाल पळयले. 3 दीस तावन ते ताच्या बरोबर आसात. तांणी हाडलेलें जेवण सोंपलें. आतां ती भुकेल्लीं आसतलीं. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, तांकां हांव जर पाटी तांच्या घरा धाडीन वाटेर तीं पडटलीं, मरतलीं. तेन्ना शीस म्हणटात, इतल्या लोकांक ह्या जाग्यार कितें खाण मेळटलें? आनी जेजू म्हणटा, तुमचे लागीं कितें आसा? ते म्हणटात 7 उंडे आसात. तो लोकांक बसूंक लायता आनी उंड्याचेर बेसांव घालून ते वांटूंक लायता आनी थोड्यो मासल्योय आसल्यो वांटतात. आनी आमी आयकलें सुमार 4000 लोक पोट भरून जेवलो आनी उरलेले कुडके 7 पांटले भरून काडले. जेजून
वांटलें, आपणा कडेन ताच्या कडेन तें देणें आसलें अचर्यां करपाचें. ताणें आपणा खातीर अचर्यां करूं ना जेजून. ताका भूक लागल्या वेळार ताणें फातर असले उंडे करूंक नात, पूण जेन्ना लोकांची भूक थांबोवंक ताणें अजपां केल्लीं आसात. जेजू सदांच वांटतालो, आपली देणी लोकां खातीर वापरतालो. आनी हें आमी करूंक शिकूंक जाय. जी आमकां देणी देवान दिल्ली आसात, कितें आसा ती फकत आमचे खातीर ना. म्हजे कडेन ग्रेस्त काय आसा आनी हांव पळयतां शेजारा कोण खरीच दुबळीं आसात, भुरगीं आसात, तांकां फुडलें शिकप करूंक हातान दुडूनात, आमच्यान आदार करूंक जाता न्ही. हांव म्हणना कोणाकी पयशे दी अशें हांव सांगना, पूण भुरग्यांक शिकप दिवंक आमच्यान जाता न्ही. वा आमी अशें म्हणटा आमी कित्याक करूंक जाय, ती आमची भुरगीं न्हय. बाबा कोणाची जावं न्ही, आमी आदार करुया. आतां तुमी म्हाका हो प्रश्न विचारूंक जाता, फादर हें सगळें न्हू शापोतां तूं आमकां सांगताय, आमकां तूं कितें करताय, वडविके खातीर न्हय. कितलींशीं वर्सां पासून कितल्या लोकांक हांवें शिकपाक आदार केलो म्हाका खबर ना, कित्याक हांवें कोंत दवरलें ना. आतां ह्या वर्सा पणजे सरकारी इस्कॉलांत 30 आनी 5 गरीब भुरगीं शिकतात. आनी तुमी जाणात सरकारी इस्कॉला विशीं भुरगीं गरिबांतलीं गरीब गोंयांत. मातशें दुडू आसा जाल्यार तीं खासगी इस्कॉलाक वतात. त्या भुरग्यांक कितें लागता इस्कॉलाक, मागीर युनिफॉर्म म्हणा, पुस्तकां म्हणा, बॅग म्हणा, कितें लागता. आनी नतालांक इल्लें खावंक हांव आनी म्हजे इश्ट आमी दिता. ती सोडून आनी 20 आनी 7 दुसरीं भुरगीं आसात. थोडीं सरकारी इस्कॉलान शिकतात, थोडीं खासगी इस्कॉलान शिकतात. तांची फी भरप, तांकां युनिफॉर्म, तांकां कितें लागता तें आमी दिता. गरीब फामिली आसात, कोणाचो घरकार ना, 3-4 भुरगीं, ती एकटी आवय आपणाचें पोट आनी त्या भुरग्यांचें पोट कशी भरतली. केन्ना केन्ना भाड्याच्या खोमट्यांनी ती रावतात. असल्या सुमार 7 जाणांक दर म्हयन्याक आमी आदार करता. आनी हें सगळें गुपीत चलता. हें तुमकां सांगता इतल्याकूच हें आमी करूंक जाय. आमी क्रिस्तांव आमचे खातीर नांव, आमी आसा देवा खातीर आनी देवाचे परजे खातीर. ती कोणीय जावं, खंयच्याय धर्माची जावं, जांकां हांव आदार करता तातूंत क्रिस्तांव कांय 1-2-3 मनशां, उरलीं सगळीं हेर धर्माची. पूण ती देवाची भुरगीं न्हय. ती देवाची भुरगीं म्हणटच म्हजी भाव भयणी जाली ना आनी हांव जर तांकां पावना, देव म्हाका विचारचो ना निमाण्या दिसा. मातेवाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 5 काडा. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वेर्स 30 आनी 1 ते 40 आनी 5, 31 to 45. आमची जडती कशी जातली, कितल्या मिसांत आमी वांटो घेतलो, कितले रितीर केले, नोवेनां कितलीं केलीं, फेस्तां कितलीं केलीं, हाचेर आदारून ना. जेजू म्हणटा म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें, आनी जें कितें तुमी तांकां करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना. हाचेर आदारून आमची जडती. हें जर आमी दोळ्या मुखार दवरल्यार आमच्या जिवितांत आमी सदां उदार जाता. आमचे कडेन चड आसूंक जाय म्हूण ना, जें कितें आमचे कडेन थोडें आसा तेंच आमी वांटून घेवंक जाता. हीं गरीब भुरगीं हांव म्हणटा न्हू, जेन्ना नतालाक तांकां खावपाच्यो वस्तू मेळटात एके बॅगीन घालून, तींच खायना, ती इल्लें थोडें खातात. मागीर हांव तांकां विचारतां तें कित्याक दवरलां. ना, घरा म्हजी आवय आसा, म्हजी धाकटी भयण आसा, धाकटो भाव आसा, तांकांय इल्लें व्हरता. पळय काय बरी गजाल न्ही. हीं गरीब भुरगीं आपुणूच सगळें खायनात, आपल्या घरच्या वांगडा तीं वांटून घेतात. तर आमी
उदार मनाची जावया, उदार काळजाची जावया आनी जेजू भाशेन हेरां सांगाता आमची देणी आनी आमची ग्रेस्त काय आमी वांटून घेवया.